कोंकणी उलय लंडन फुलय एट आवाज रेडियो 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। हांव विना गोयस गावांत लोतोलीचे तुमचे मुखार घेवन आयला बाब टेडी थिओदोसियो रॉड्रिगीस हाणें बरयलोली आपली कविता। कवितेचे नाव कोंकणी आमची मायभास। आदल्या तेंपार नेणट्या जाणट्याच्या मुखामोळार मारताले कोंकणी मायभाशेचे वारे। पुर्वजांनी कोंकणी मायभास सांबाळून दवरलेली घालून बरे सारे। कोंकणी उलय कोंकणी बरय कोंकणी वाच हादी लोक घालिनासले असले नारे। घरांत माय पाय कोंकणी उलयताली, भुरग्यांक बरोवंक वाचूंक शिकयताली। शाबासकी दिवन म्हणो भुरगे एकदम बरे। आतांच्या तेंपार कोंकणी भास म्हटल्यार थोड्या माय पायचे तोंड जाता काळे। सालान दुसरी पोत्रां पुस्तकां मासिकां कोंकणी भाशेचे कोणशाक जातलेले पोरी मेळे। आता घरांत माय पाय भुरग्यांक शिकयतात इंग्लीश उलय, इंग्लीश बरय, इंग्लीश वाच। कोंकणी उजार केल्यार इस्कॉलान नापास जातले। गुड मॉर्निंग, गुड नाईट, थँक्यू कोंकणींतल्यान ही उतरां म्हणूंक भुरगे आमचे विसरले। ते बरें करूं। कोंकणी उलय लंडन फुलय।